शॉकिंग इन्सिडंट जो घडलो पुलीस स्टेशनान आनी जेन्ना आमी पळयता की एडवर्ड पेरेरा हेजेर जो कस्टडियन एटॅक जालो जो पुलीस स्टेशनाचो जो PSI आसा आतां जो न्यूज जाल्लो आसा त्या प्रमाणे ताका सस्पेंड केल्लो आसा. पण आमी जेन्ना तेंच्या फॅमिली कडेन उलयली आनी आतांच आमी GMCत वचून तेजी कंडिशन पयली आनी तेजी कंडिशन पळयल्यार ताका तकलेक मदल्यान एक जो एटॅक जाला तेजेर असो क्रॅक पडला आनी ताका भितरल्यान क्लॉथिंग जाल्ली. त्या कारणाक लागून 2 दीस पयलू ताका ऑपरेशन करून तेजी आतां सद्याक ICUंत एडमीट आसा. कंडिशन तितली चड बरी ना, क्रिटिकल आसा. आनी खुबसो आमी पळोवंक गेले तेन्ना एक बारीकशे इन्सिडंटाक लागून हें घडलें म्हणून आमकां कळोन येयलें. जेन्ना आमी तेंचे फॅमिली कडेन विचारलें की बाबा कितें जालें, कित्याक लागून अशें जालें, तेन्ना तेंचे फॅमिलीन आमकां सांगलें की तो थंय आसलो उबो, एक गाडयेचेर कितें हात मारलो आनी ते हात मारलो तेन्नाच तेणें कोणान पुलीस कंप्लेन केली आनी पुलीस थंय येयली. आनी पुलीस जेन्ना थंय येयली तेन्ना पुलिसांचे तांचे भितर आर्ग्युमेंट जाले. तेंच्यांनी सांगलें कितें आसा तें आमी हें करुया. मात थंय अशेंच तें सांगता की ते टायमार पुलिसाचो एकटो जो कॉन्स्टेबल आसा त्या कॉन्स्टेबलान थंय तेंचेर एटॅक केलो आनी ते एटॅका दोगां भितर वादावाद जाली. ती वादावाद तुमी पयला आयज एक आवट जाल्लो आसा त्या वादावादान कितें जालो. पण तें जाले नंतर ताका गाडयेन धरलो, गाडयेन भितर व्हरोन ताका जो पुलीस स्टेशन आसा थंय येलो आनी पुलीस स्टेशनान वचोन जशें तेंच्यांनी सांगलां त्या भशेन पुलीस स्टेशनान वचोन ताका सामकोच मारलो. म्हटल्यार सारको तकलेर मारलो, हातीक पांयाक मारलो आनी ताका सकयल अशें ते सांगता त्या भशेन ताका पांयाक बसून बांदून दवरिल्लो. आतां हें अशें कित्याक लागून घडटा, आयज तुमी पळयता की गोंयांत जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसा तो सारको टोटल कलॅप्स जाला. आनी जो लॉ बिल्डींग म्हटल्यार जेंच्यांनी कायदो पालन करपाक जाय, जेंच्यांनी कायदो फुडें व्हरपाक जाय, तेच समज अशें करपाक लागले, कस्टडियन हाडून तांकां मारपाक लागले, नाल्यार फुड्यान उरला कितें. तो एक बोटीर म्हटल्यार तारवटी म्हणजे बोटीर आसतालो, तेंची फॅमिली पासून भियारली की फुडें आमी कित्याक लागून वचपाचें ना, कित्याक लागून हांगा आसा ती ओगी रावल्ली की बाबा आसूं आमचो भुरगो बरो जातलो. पण जेन्ना तांकां कळलें की बाबा ताका तकलेक क्लॉथिंग जाल्ली आसा, तो अनकॉन्शियस आसा, तेजे जो मायंड आसा ती सारकी ऑपरेट जायना, तेन्ना ते खंय ना खंय तो इश्यू मोठो जालो. आनी आयज अशें दिसून येता की सरकार जावं सरकारची यंत्रणा आसा ती तेंच्याच भशेन जाल्ली आसा. कारण कितें आसा, कोणाकूच जबाबदारी घेवपाची हें ना. कालचो जो SPचो पासून जो स्टेटमेंट आसा तो पासून ते आयकल्यान ती पासून शॉक जाली की बाबा आमकां येवन एकदां पासून विचारूंक ना, बट SPन थंय स्टेटमेंट काडलो, स्टेटमेंट आवट केलो आनी तो स्टेटमेंट पासून क्लेरिफाय करपाक पासून तो हे आमकां चान्स पडटा. ती आयज भियाल्ली आसा की फाल्यां आमी कंप्लेन घातली जाल्यार आमी कितें केलें नाल्यार फाल्यां तेजो स्टँड कोण घेतलो. फाल्यां पुलिसूच ते आसा, पुलिसूच ते हें करता. सो तो कोण PSI आसा जावं ते कॉन्स्टेबल आसा तेंचेर सारकी एक्शन जावची ही तेंचो डिमांड आसा. ते आतांच म्हाका ते सांगताले आनी फुडें समकत तांकां न्याय मेळटलो नाल्यार जो पिलर म्हणजे पुलीस फोर्स जी आसा ती सांबाळपाक आसता ना की मारपाक आसता. तेजेर जेन्ना आमकां फोटो दाखयले तेंच्यांनी तेजेर तकलेर मारला, तो रक्ताचो व्हाळ जाल्लो पुलीस स्टेशनार, रक्ताचो व्हाळ. सो अशेंच समज पुलीस व्हरोन मारपाक लागले नाल्यार फुडें पुलिसांचेर विश्वास कोणाचो उरतलो, लोक भियातले. जेन्ना पुलीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता तेच समज अशें करपाक लागले, ते अशी तांकां डायरेक्ट हें करपाक लागले की आमी तुमकां दाखयता कितें आसा तें. सो कोण हें करपाक ना, तांकां जाय तें. आनी जे पॉलिटिशियन आतां जो मुखेलमंत्री आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हटल्यार सारकें ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. तो PSI कोण आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन तेजेर जो इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. अजून पर्यंत ते फॅमिली मेंबर आसा तांकां आपोवन हाडून तांकां कितें इन्क्वायरी ती पासून जावंक ना. SP स्टेटमेंट डायरेक्ट दिता, हो हें चल्लां कितें. हितून हें कळटा की बाबा खंय ना खंय हें लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा हो सरकार करता. आनी अशी कितले थोडे दीस पयलू गन फायरींग जाली. म्हळ्यार गोंय आयज हांव एवरी टायम सांगता बिहार आनी UK भशेन करपाक सोदता काय कितें. कोण कितें उलयतलो ताका मारतले, कोण कितें हें करता तो झगडी करतले आनी तांकां सोडटले. सो आमी तेंच्या फॅमिली वांगडा आसा, आमी त्या फॅमिलीक मेळिल्ले आसा, तेंच्या फॅमिलीनूय सांगलें आसा की आमची कंप्लेन आतां परत तेंच्या थ्रू ड्राफ्ट करून घालतली म्हणून, कंप्लेन लॉन्च करतली म्हणून. तांकां सांगलां तांकां कितें हेल्प जाय नाल्यार आमी थंय हेल्प दितले म्हणून. कारण कितें आसा की गोंयकार सामान्य गोंयकार तेजो बॅकग्रावंड पासून क्रिमिनल बॅकग्रावंड ना, तो क्लियर टायटलाचो आसा आनी तेणें केन्नाच असो इश्यू जाल्लो ना. तो बोटीर वयतालो आपणाच्या फॅमिलीक पोसपाक हांगा हें करताले. सो पूर्णपणां म्हाका तरी दिसता की तांकां सपोर्ट जो आसपाक जाय, गोंयकारांनी सपोर्ट करपाक जाय आनी आमी तांकां सपोर्ट करतले. म्हाका
ह्या सिच्युएशना बद्दल उलयतना फक्त एक पुलिसाक आनी आमच्या सिस्टमीक विचारपाक जाय. पुलीस जेन्ना असो बिहेवियर करतात, एक धरतगेर ताका मार बडय पुलीस स्टेशनार बडयतात, तांकां थ्रू ट्रेनिंग अशें केल्लें आसता की तांकां धरतगेर तांकां बडयल्लें आसता त्या ट्रेनिंगा भायर ते हाण बडयतात. तांकां कसो पब्लिका कडेन बिहेव करप, पब्लिकाक कसो ट्रीट करप हेची ट्रेनिंग तांकां दिवनच तांकां पुलिसाची बॅच मेळिल्ली आसतात. जेन्ना असो मिसबिहेव जाता पुलिसा कडच्यान जाता, म्हणटात पळय मझधार में कोई धार नैया डोले तो माझी उसे बजाय आणि माझी जो नाव डुबय तो कोण बचाय. आतां जर पुलीस जर अशी वागपाक लागली, पुलिसान जर असो बिहेव केलो जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाचें. फाल्यां आतां एक बरी मायनर आर्ग्युमेंटाचेर आनी डिस्कशनाचेर पुलिसा कडेन झगडी जातात. पुलिसा कडेन झगडी जातकीर पुलीस स्टेशनाचेर ताका अशा प्रकारे असॉल्ट केलो वता, असो प्रकारे की तो ICCU आतां क्रिटिकल सिच्युएशनां आसा. ह्या परिस्थितीत आमी आतां कंप्लेन घेवन वतले कोणा म्हऱ्यान. आतां पुलिसान प्रमोद सावंतान हे आमच्या होम मिनिस्टरान सांगपाक जाय की आमी आतां वचपाचें कोणा म्हऱ्यान. तुमचो गव्हर्मेंट फेल्युअर आहा हे तुमी एवरी मोमेंटार दाखयला. आमी एवरी टायम बॉब मान सांगतात आनी गोंयकारांक बॉब मान सांगतात. हे सांगतात की हो गव्हर्मेंट फेल्युअर आहा, ह्या गव्हर्मेंटाक आमकां हलोवपाक जाय. कारण आज गोंयकारा कडेन एक नॉर्मल आतां आमचो हेजो सी फेरर हेका जर असो एसॉल्ट जाता सिंपल कारणां लागून जाल्यार आमी नॉर्मल मनशांनी जगपाचें कशें ह्या गव्हर्मेंटा समोर. ह्या पुलिसान आमकां कसो लायफ दिवपाचो. एक सिंपल कंप्लेनी लागून व्हेलो तुमी व्हरात ताजेर ट्रिटमेंट करात, ताका कारण भितर उडोवपाचें उडयात, कितें जालें जाल्यार हेका असो एसॉल्ट की ताजें लायफ वचूं शकता. अजून पर्यंत तो नॉर्मल येवना. ताज्या लायफाक केन्नाय प्रॉब्लम जावं शकता. तेन्ना विचारपाक जाय आमकां प्रमोद सावंताक आनी ह्या पुलिसाच्या आमकां हाय कमांडाक की तुमी जर गोंयकाराक बरें लायफ दितलो जाल्यार तुमचो कायदो कितें करता. एक पुलिसाक हात लावपाक जायना हो कायदो सांगता. पुलिसान धरपाचें हाडपाचें कोर्टा समोर दवरपाचें. पूण ह्या परिस्थितीक जर पुलीस जर मारतात जाल्यार आमी कंप्लेन करून करतले कितें. मनशाचो जीव घेवपाक हें आमकां पुलिसान आनी प्रमोद सावंत आमचो होम मिनिस्टरान सांगचें पडटलें. थँक्यू सो मच. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आयज सांगलें तें बरी लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत सारकी काबार जालो आहा. आनी ही लॉ एंड ऑर्डर कित्याक काबार जाल्या, जोण एक डिपार्टमेंट जावं मिनिस्टर जावं हेचो पुलीस डिपार्टमेंट जावं ते पावराचे मिसयूज कोताय. हेंकां हे पुलीस जावन हे आमगेले प्रोटेक्टर तेम आमकां राखोंक जाय. आनी तो बाबडो कितें एक ड्रिंक देखून गेलो आसल्यार तेम तेका सांबाळपाक जाय आसलो. एश कोन्न मारप न्हू आहलो तेका. तुम जावन तेका इन्स्टिगेट केला, तुम तेजेर पयले हात घायला. हें जावपा जायना आसलोलें. आयज तुमकां कितुल्या जाणां पुलिसां मारले. जायत कडेन स्टोरी जाल्या, एक बेतलांकूय जाल्या आमगे नेबरींग विलेजींक. जावं ONGC कोड्या चीर घायलोलो पुलिसांचेर. जाल्यार त्या चीर घायल तेजेर तुम पुलिसांनी तेंगे कितू तकल्यो फोडले. हें होकोत आतां आमी मायनॉरिटी जालो आहाय आनी तुम आनी मायनॉरिटी करूं सोदताय. आमकां मानू सांगाय उलयाय. हो म्हजो प्रश्न तुमकां आनी प्रमोद सावंताकूय. हें होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री मातशें चोय सारकी जाग्यार घाल. ही लॉ एंड ऑर्डर सारके जाग्यार घाल. आज मायनॉरिटीचेर तरी एश कोन हल्लो जाता जाल्यार मुखार आनी कितें होला. सो मागता आमच्या नीज गोंयकारांताय तुमी मुखार सरपा जाय आनी हेचो हें कितें गोट्टेचेर निशेध मारपा जाय. आज तेका एडबगा जाला, फाल्यां आमकांय जायत, तुमच्या भुरग्यांकूय जायत. तेका लागून सगल्यांनी भायर सरोंक जाय. आज हें गोंय मोडपाचें उरना. हें जालां बिहार, उत्तर प्रदेश, हे गांव जालो आहाय आतां. येवप गोंयकारां मारप. सो मागता सगळ्यांताय आनी पुलिसांताय मागता तुमी जेन्ना ड्युटी कोताय तुमगेले बरे भाशेन रिस्पॉन्सिबिलिटीन ती ड्युटी करची. देव बरें करूं. गिरीश बाबा एक सांग, रामाक मारलो तो फ्री इतलो अटॅक जावन आसलो बट एका पुलिसान एका मारून इतलो जाम केला, सो सस्पेंड केला इतले ओके हाच्या खातीर. खरें म्हटल्यार सस्पेंड हेका टर्मिनेट करपाची गरज आसा. कारण कितें आसा की प्रत्येक वेळा समज अशें चालू उरलें पुलिसांक आमी जेन्ना पळयता की पुलीस प्रोटेक्टर आमकां प्रोटेक्ट करतले. आयज अशें जालां पुलिसूच मारपाक लागले. पुलीस भितूर व्हरून इतल्या पद्दतीन वाडटा. आयज तेजी आवय जी आसा फॅमिली आसा रडटाली. फाल्यां ताका कितें जालें आमकां कोण आसा काय म्हणून. तो बाबडो व्हडलो कितें न्हू, तो बारीक हे भुरगो एक बारीकशे घरान रावता. तो टेन्शन काडटालो की आपणाची घराची कितें आसा, कितें करपाचें. आनी तो जगपाक लागून बोटीर वयता. नोव्हेंबरान तो बोटीर वचपा आसलो. सो आतां इतले समज आसा फॅमिलीक फाल्यां कोण पळयतलो.
कोण तेजी जी हें आसा फॅमिलीची बाकीची खर्च आसा घरांतलो खर्च आसा कोण पळयतलो हें कांयच ना आयज अशें ही मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय आनी तेणेन जो होम डिपार्टमेंट आसा हो कोण कॅपेबल आसा ताका तरी दी तूं आपूण तरी होम हें करूंक सोदना जाल्यार दुसऱ्याक तरी दी एवरी टायम तुम्ही पळया कितले केसीस जाता दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चीफ मिनिस्टर गोंयचो जेजे कडेन समज जायना जाल्यार तुजो जो पोर्टफोलियो होम पोर्टफोलियो आसा पळय तो कोण कॅपेबल स्ट्रॉंग कोण आसा ताका दी ते एक्शन घेवपाक नाल्यार हें सद्याक तरी हँडल जायना दिसान दीस एक क्रायम एक्टिविटी चालूच आसा आनी तुमी प्रेस भाव तूं सगळ्याक पळयता पळय तेजा पेडण्या जाली तेच्या बरोबर रामाक जाली प्रत्येक कडेन हेंच चालू आसा सो हेका लागून म्हाका दिसता एक बरो जो कोणाक सारकें खबर आसा नॉलेज आसा आनी तूं एक्शन घेवपाक शकता कोणाच्या प्रेशरार येवची ना तसलो होम मिनिस्टराची गरज आसा गोंयांत जाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें आनी अशेंच मारहाण मर्डर रेप क्रिमिनल केस हे सगळें चालू उरतलें फॅमिली शूड गेट कंपेन्शन गावपाक तांकां दिसता पळय आतां सद्याक तरी हांव फॅमिली कडेन उलयलां फॅमिलीन म्हटल्यार आपूण तेंचेर आतां कित्याक आतां तेंच्यांनी जी हें केल्ली आसा कंप्लेन घातलेली आसा आनी आमी एक्शन घेतलेलें आसा तें निग्लिजन्स म्हणून घातला निग्लिजन्स म्हटल्यार कितें हांगा ताका मारला इतलो रगताचो व्हा केल्लो आसा आनी निग्लिजन्स इतलेंच घातला बाकीचें कांयच एड करूंक ना सो तांकां सांगलां की हें सगळें घालून तुमी फॅमिलीन कंप्लेन घालपाची गरज आसा अजून पर्यंत तेंच्यांनी घालूना सो तांकां फॅमिलीन कंप्लेन घालपाची ही खूब गरज आसा सो हें घालतकूच मागीर फुडलो कितें एक्शन आसा तो म्हाका दिसता CBI इन्क्वायरी जावन हें करपाक जाय कित्याक पुलीस स्टेशन तेंचें आसा पुलीस ऑफिसर तेंचें आसा स्टेटमेंट तुमी पळयला SPचो स्टेटमेंट असो म्हणून स्टेटमेंट कोण दिता तांकां पयलीं विचारपाक जाय न्हू जे फॅमिली मेंबरांक विचारा तुमी वन सायडेड स्टेटमेंट दिता म्हणल्यार दोग जाण दोन कोण हें आसा म्हणल्यार एक करता जज बोल्ला जज एकट्याचेच आयकून स्टेटमेंट जाल्ल्यो खबरी जाल्यो सो हें टोटल निग्लिजन्स आसा हेजी CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय अशी तरी म्हाका दिसता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर